आणि जे वेळाचेर पयलीं ते वेळाचेर जेन्ना निवडणुको येता त्या वेळाचेर आमचो खंय तरी एक विभाजन जाल्ले भशेन दिसता आणि म्हणूनच हांव एक राजकारणी म्हणून तुमचे कडेन न उलयता आसतना पयलो जर कितें जर आसा जाल्यार आमचो देश आमचो खूब त्या देशात भितर एक देशभक्ती आसा ती आमी जागोवपाक आसा आणि राजकारणातले जे पक्ष जे आसात त्या पक्षा पेक्षा समाजाक खूब महत्व दिवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता आनी एकसंत्र रावपाक जाय पूण शिक्षण जर आमच्या पदरान जर आसलें तर ह्या सगळ्यो गोष्टी आमी घेवपाक शकतात आनी त्यो करपाक शकतात म्हणून चड जर फोकस जर आमकां जर दिवपाक जर जाय जाल्यार तो आमच्या शिक्षणाक दिवपाक जाय प्रत्येक समाजान आज एकवट जावपाची गरज आसा प्रत्येक समाजाचे विचार आमी आपणावपाची गरज आसा आनी ह्या सगळ्या समाजाचे जेन्ना विचार एकठांयले तेन्नाच आमचो भारत देश जो आसा तो महाशक्तिशाली जातलो आनी हे महाशक्तिशाली जावपा खातीर हांवें पयलूच म्हणलें आसा आमचो देश पयलो महत्वाचो पक्ष मागीर आनी ताचे पयलो आमचो समाज आनी त्याच समाजाचो आदर घेवन आज प्रत्येक आमच्या समाजाचो आदर घेवन आज बाकी समाजांनी आपले आज समाजाचे आज जाणीव घेतलेली आसा 165 नंतर 1000 झाले 10,000 झाले आणि 33 कोटीचे 1 लाख लोकांनी कितले वर्ष राहिले गेले 150 वर्ष ब्रिटिश नीती आगे म्हणतात डिवाइड करप कुडके कुडके करप अंदाजबंदीला फायदे घेवप एक्झॅक्टली हे आमच्या एसटी समाजाच्या गावडा कुणबी गरीब समाजाच्या बाबतीत घडटा हे आमचे दुर्दैव आसा आम्ही संघटित ना आमच्या घरात